भुरग्यांच्या हातात शस्त्र दिवपाची भाषा करपी विजय सरदेसाय गोंयांत नक्सली तयार करपाक सोदता काय म्हूण यूथ काँग्रेसीचो प्रश्न। सरकार आयकना जाल्यार भायर सरात म्हूण काँग्रेसीची चॅलेंज। Now this section 124A is in force and we have to respect it and cannot violate it. Now especially if the current deputy chief minister and जे सरकारान आसा गोवा forward partyचे chief, if he is himself violating it, what example is he setting for the youth of the state? If you can't employ the youth of the state, then what are you trying to do? Are you trying to make them gundas? Are you trying to give them weapons and make them Naxalites? This is my question to them. Show a roadmap, direct the youth towards a better state and better progress. दुसरें हांव म्हणपाक सोदता की ऑन द अदर हँड आमचे जे CM आसा प्रमोद सावंत ते कारवारा वता कर्नाटका आनी थंयचे युथाक म्हणटा की बाबा आमी तुमकां जॉब दितले गोंयान। अरे गोंयचेच पयले युथाक जॉब ना, तुम्ही भायल्या युथा मागीर हाडा, पयलीं गोंयचे यूथ जे आसा तांकां जॉब दिया, पयलीं अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू जे गोंयान आसा ती पयलीं सॉल्व करा, भायरचे युथा तुमी मागीर हाडा। दुसरें आनी एक त्यांनी म्हणलें CMन की पणजे इलेक्शन एम्प्लॉयमेंट इज नॉट द मेजर इश्यू। अरे रस्त्यार आसा आमची भुरगीं पणजेची, तुमी तांकां जॉब एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ प्रायमरी इश्यू म्हणटात। तांणी डॉमिसायलाचो इश्यूचेर उलयतना सांगलें की यूथ काँग्रेसीन तांकां सपोर्ट करपाक जाय म्हणून। आमी सपोर्ट जो ते युनिवर्सिटीन गेल्ले सपोर्ट करपाचो प्रश्नूच येना की गोंय काँग्रेसीन आनी गोंयच्या काँग्रेस सरकारान त्या वेळार 15 ऑगस्टाक ऑलरेडी आमी एक कायदो पास केल्लो की 15 वर्सां जी डॉमिसायलां हे कायद्यान आसपाक जाय म्हणून। सपोर्ट करपाचो प्रश्न येना। सेकेंड थींग, सरकारान रावन एजिटेशन करप हें सारकें ना। सरकारान तुमकां सत्ता कित्याक दिल्ल्या, खंय तरी ते तुमी भितर वयतले आनी कितें तरी लोकांक कायदे करून एक न्याय दितले म्हणून। तुमी तर आमचे भशेन हें आमचें काम ऑपोजिशनाचें रस्त्यार येवपाचें। इफ यू आर नॉट हॅपी इन द गव्हर्मेंट, सरकारांतल्यान भायर सरात, तुमकां आमचो पूर्ण पाठिंबो आसता। तुमी सरकाराचो भाग आसा। गोवा फॉरवर्ड पार्टी इज अ पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट, दे कांट एजिटेट। इफ तांकां एजिटेटूच करपाक जाय जाल्यार ताणें सरकाराचो सपोर्ट विड्रॉ करचो आनी रस्त्यार देंवचें। यूथ काँग्रेस फूल स्विंग तांच्या बरोबर रस्त्यार देंवपाक तयार आसतली।